पण हरियाणा आणि महाराष्ट्रात जाल्ल्या राज्यातल्या इलेक्शनाच्या उपरांत तांकां कळून चुकलेले आसा की हेंकां हें दंपाचें ना म्हणून आनी लोकांकूय कळून दंपाचें ना सोडून दियात. म्हणजे तांकां सत्ता कदाचित केन्ना केन्ना काँग्रेसीक सत्ता ही आपल्या खातीर जायी आसता, भारतीय जनता पार्टीक सत्ता ही लोकां खातीर जायी आसता. आमकां सत्ता आमच्या खातीर नाका, आमकां सत्ता राज्याचो विकास करपाक जायी आसता, लोकांचो विकास करपाक जायी आसता. म्हणून आमी सातत्यान काम करता आनी तेकाच लागून हांवें तुमकां म्हटलां फक्त 4,20,000 न्ही, अजूनही बी उरलेले लोक जर सांगता आसत की हय आमकां मेंबर जावपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता जिल्हा अध्यक्षान इनिशिएटीव घेवची. अजूनही जर ऑनलायन जायना आसत जाल्यार मेंबरशीप खूब तेंच्या कडेन दिवची, कोणाक ना म्हणचे न्ही, तांकांय मेंबरशीप करून घेवची. भारतीय जनता पार्टी ही खूब व्हड फॅमिली आसा आणि ह्या फॅमिलीत आम्ही पळयता की सगळ्या जाणांक सांभाळून घेवपा खातीर सातत्यान आमी एकत्र येवन काम करप हे गरजेचें आसा. त्या खातीर म्हणजे कोणीय कितले आमी बरेचशे फावटी पळयता आरोप करपाक सोंपें आसता. बऱ्याच जणांनी आमचेर वेगवेगळे आरोप केले, पण जशी डिफेमेशन केस घातली पयल्या डेटीक सांगचें पडलें ताका की ना ह्या फुडें आनी उलोवतना तोंड बंद दवरता. पयल्या डेटीक आपल्या फटींग लोकांच्या दादाक कोणी लागचे न्ही, कारण ते जर खरें आसत जाल्यार ठामपणे तेजे पुरावे दिवचे आनी ताकाच लागून थोड्यांचे पुरावे भायर काडटा म्हणून तेंच्या पोटान दुखपाक लागलेलें आसा. अजुनूय कांयच जावना, आनीकूय वेळ आसा. बरें आमी ज्या खातीर म्हटलें आमी खरें आहा तें उलयता आनी खरें आहा तें करता. त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे लोकांचें सरकार आसा, सातत्यान कार्यकर्त्यांचें सरकार आहा, कार्यकर्त्यां खातीर आनी गोंया खातीर आतां पर्यंत काम करीत आयिल्लें आसा.